ठरल्या प्रमाणे आयज आमचे राम्या धनगर समाजाचे ते आसा आनी ते आयज सरपंच जाल्ले आसा नगरगांव पंचायतीन. म्हाका बरें दिसलें कित्याक तेंच्या समाजाक हांव स्थान मेळत दिलें ह्या सगळ्या पंचांनी तेच्या फाटल्यान उबे रावन तांकां आयज सरपंच म्हणून तें स्थान दिल्लें आसा. तेजे कारकिर्दीन म्हाजे ताका शुभेच्छा आसता, फाटबळ म्हाजें आसतलें ZHP मार्फत म्हणून. आनी ZHPची कितें योजना आसा त्यो तेज्या मार्फत हांव राबोवंक शकतलो. आनी तेणें हें तेजे वर्स जावं फुडले कार्यकाळ बरो वयचो पंचायतीन आनी तेणें लोकांचो बरो सपोर्ट घेवन बरें काम करचें, लोकां पर्यंत पावचो तो अशें म्हाजी इच्छा आसा. आनी तें काम राम्या अवश्य करतलो. उस्तेसून तो निवडून येयल्लो आसा पंच म्हणून. उस्त्या गांवाची तो भरपूर सेवा करतो. तसोच नगरगांव पंचायतीनूय तो बरो हातभार लायतो. सगळ्या पंचाच्या सहकार्यान अशें काम ताणें करचें अशी म्हाका ZHP मार्फत हांव ताका फूल म्हजो आशिर्वाद आसतलो, सपोर्ट आसतलो आनी ताणें तें काम करचें. खास करून जो लायटीचो आनी उदकाचो प्रॉब्लेम आसा हो सुटावो करपा खातीर तुमचे कितपत तुमी प्रयत्न करतले हेच्या बद्दल सांगात. आयज हांव नगरगांव पंचायत सरपंच आयजच जाला, पूण म्हाका इतलें कांयच खबर नासलें. पयलीं आमी नवीन आहा, हे पंच म्हणून आमी 2 वर्सां काम केलें. सरपंच म्हाका आयज आमच्या लोकांनी म्हाका हें करून दिल्लें आसा. जे कितें आहा पळय तें फुडें हें करतलो हांव. आमी कितें घेना, पूण कितें आहा तें हांव फुडें हें करतलो. आनी जे म्हाजे पंच मेंबर आहा तांकां घेवन हांव सतत काम करतलो. तांकां घेतलो हांव काम करतलो. प्रत्येक पंचांक घेवन हांव वार्डांनी वयतलो. परत काम कितें आहा तें करतलो. परत म्हाजे बाबाची कृपा आहा, मेन म्हटल्यार आमच्या बाबाची कृपा म्हणून आयज सरपंच हांव जाल्लो. आनी आमच्या लोकांची कृपा, जे वोटींग केलें म्हाजी त्या लोकांची कृपा आहे ती निवडून येवप म्हणून. तशें आमच्या भावांची कृपा आहा की हांव सरपंच जावप आनी आयज सरपंच जालो. हांव म्हाज्या नशिबान हांवें चिंतून लायफान म्हाज्या चिंतून जालें की हांव सरपंच जातलो म्हणून, की पंच जातलो म्हणून. मी आयज सरपंच आयजच्या हेकाच जाल्लो.